तियात्र आणि नाटकां करपी दक्षिण गोंयच्या कलाकारांक सरकार त्रास करता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान केला। तियात्र वा नाटक करतले जाल्यार सालिगांव वचून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवाचो परवानो घेवचो पडटा। उत्तर गोंयांत तियात्र वा नाटक करपाक सरकार परवानो दिता तेन्ना सरकार आवाजाच्या प्रदूषणा विशीं चिंतना। पूण दक्षिण गोंयचे कलाकार आपल्या कले खातीर पावल उबरतात तेन्ना सरकाराक आवाजाच्या प्रदूषणाचे चिंतून कित्याक येता असो प्रश्न वेंझीन उपरासला। तियात्र आनी नाटक ही आमची संस्कृताय जावन आसा, पूण सरकारान दक्षिण गोंयच्या लोकांकडेन ह्या संदर्भात पुराय दुर्लक्ष केला अशें वेंझीचें म्हणणें आसा। वास्को शार बॅनर्स मुक्त करतले अशें दाजी साळकारान सांगिल्लें, पूण स्वता आतां दाजी साळकार शारांत व्हडले व्हडले बॅनर्स लावन कायदो मोडटा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी तशेंच अल्पसंख्यांक विभागाचो मुखेली नाझीर खानान केला। मजगतीं नाझीर खानान केल्लें हें विधान हांसपा सारकें आसा अशें म्हणीत दाजी साळकारान ताका जाप दिला। फाटीं वास्को शार बॅनर मुक्त करतले अशें दाजी साळकारानूच म्हणिल्लें, पूण आतां स्वता दाजी साळकर शारांत व्हडले व्हडले बॅनर्स लायता आनी कायदो लेगीत मोडटा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी तशेंच अल्पसंख्यांक विभागाचो मुखेली नाझीर खानान केल्लो। तेजेर नाझीर खानान केल्ले हे विधानाचें हें जें विधान आसा तें हांसपा सारकें आसा अशें म्हणीत दाजी साळकारान नाझीर खानाच्या आरोपाक सुटसुटीत जाप दिल्या। काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी ताच्या पुराय घराब्याक सोंपोवपाची धमकी दिवपी कर्नाटकाच्या भाजपा उमेदवारा विरोधात गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळात पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। हो एक गंभीर प्रकार आनी हाचे खातीर कर्नाटकाचो भाजपा फुडारी मणिकंथन राठोड हांचेर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। गोंया मुखार म्हादय वचपाची हावळ आसतना आनी कर्नाटका प्रचाराक सभेक कळसा भंडुरा प्रकल्प वेंचणुके उपरांत पुराय करतले ह्या विधाना उपरांत लेगीत गोंयचो मुखेलमंत्री कर्नाटकांत प्रचाराक वता कसो वता असो प्रश्न विचारीत सेव म्हादय सेव गोवाच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्याचो निशेध केलो। सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेंत भाजपा पुरस्कृत पॅनलांक जैत मेळ्ळें म्हणून मुखेलमंत्र्यान धादोशी जावचें न्हय। ह्या सगळ्या गजालींचे भाजपाक गोंयांत पानवळ मेळटलेंच अशें सेव म्हादय सेव गोवाच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार विधान केलां। बेतोडा निरंकाल ह्या गांवांत आशिल्लें उपभलायकी केंद्र सध्या भाड्याच्या कुडीत आसा। ह्या भलायकी केंद्राची सामकी जवतिकाय जाल्या आनी अशाच अवस्थेत हे भलायकी केंद्र चलता। ह्या भलायकी केंद्राची सरकारान दाखल घेवची आनी हांगाच्या थळाव्यांक बरी भलायकी सेवा दिवची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परबान केला। बेतोडा निरंकाल ह्या गांवांत आशिल्लें हे उपभलायकी केंद्र सामकें भाड्याच्या कुडीत आसा। तशेंच ह्या भलायकी केंद्राची सामकी अवकित्याय जाल्या। ह्या अशाच अवस्थेत हे भलायकी केंद्र चालू आसा। ह्या भलायकी केंद्राची सरकारान दाखल घेवची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पक्षान केला। पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालू आसात
आयतारा बेती जेटी कडेन रस्त्यार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. पायपलायन फुटिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर बरेच त्रास जाले. देखून पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सध्या गोंयच्या साबार वाठारांनी पायपलायनी फुटपाच्यो केसीस चालूच आसा. हे पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालू असतानाच आयतारा बेती जेटी कडेन रस्त्यार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले. पायपलायन फुटिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडले. देखून पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी सध्या बेतीन जावपाक लागल्या. वास्कोचो आमदार दाजी साळकार वास्को वाठारांत उदरगतीच्या नजरेन बदल घडोवन हाडटलो असो विश्वास वास्कोच्या नगरसेवकांनी उक्तायला. मुरगांव वार्ड क्रमांक 12त प्री मॉन्सून कामाक सुरवात जाली. नगरसेवकाच्या हस्तुकी ह्या कामाचो सोमारा शुभारंभ जालो. नाल्यांतलो गाळ काडून पावसा पयलीं हें काम पुराय करचें अशें थळाव्या आमदारान नगरसेवकांक सांगलां. नाल्यांत गाळ आडखून उरिल्ल्यान पावसांत उदक साचता आनी हाचो लोकांक त्रास जाता. उदक सुरळीत व्हांवन वचचें ह्या खातीर कामाक नेटान सुरवात केल्या आनी पावसा पयलीं हें काम पुराय जातलें अशें नगरसेवक शामी साळकर आनी गिरीश बोरकरान सांगलां. सोमारा दनपारा बांबोळे एक अपघात जालो. एक बलेनो गाडी टर्न घेताना ती खांब्याक आदळ्ळी आनी गाडयेचे फुडले रोद सुटले. गाडयेंत गाडी चलोवपी एकूच चली आशिल्ले. चलयेक मातशी दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर ताका जीएमसींत दाखल केला. फाटीं टर्न घेताना ह्या गाडयेन खांब्याक ही गाडी मोखली. बलेनो कार टर्न घेताना ती खांब्याक आदळ्ळी आनी गाडयेचे फुडले रोद सुटले. गाडयेंत एकूच चली आशिल्ले जे गाडी चलयताले. ताका किरकोळ दुखापत जाल्या आनी उपरांत ताका जीएमसी हॉस्पिटलांत दाखल केलें. आपल्याक मेळिल्ल्या यशाचें श्रेय पालक आनी शिक्षकाक वता अशें मत 12वेचे परिक्षेंत विज्ञान शाखेंतले दिवचल केंद्रांतले पयले आयिल्ले भावना अनिल ह्या विद्यार्थीन उक्तायले. वैजकी शिक्षण पूर्ण करून दोतोर जावपाची आपली इच्छा आसा अशें ताणें सांगलें. भावना अनिल ही शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयाची विद्यार्थिनी. 95.5% गुण मेळोवन 12वेच्या परिक्षेंत दिवचल केंद्रांत ते पयले आयला. सापळेच्या थळाव्यांनी 1 लाख चौखण मिटर पडीक आशिल्ली भात लागवडीची जमीन पुनरुज्जीवीत करपाचो निश्चय केला आनी ताचे खातीर सापळेच्या शेतकाऱ्यांनी कम्युनिटी फार्मिंग करपाचें थारायलां. 30 वर्सां पडीक पडिल्ल्या ह्या जमिनीचेर परत भाताची लागवड करपाचो प्रस्ताव पंचायतीच्या मुखार मांडला अशी माहिती नावेले विलास डेव्हलपमेंट कमिटीचो अध्यक्ष जुआंव सोजान हाणें माहिती दिली. पंचायतीन ह्या विशीं चर्चा करपा खातीर आपयल्ल्या बसकेक नावेलेचे 50 शेतकार हाजीर राविल्ले आनी ह्या उपक्रमा खातीर शेतकारांची सोसायटी स्थापन केल्ल्याचें कळटा.
टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाचो धूप करून भाजपा पुरस्कृत पॅनलान आपलो शेक दवरिल्ल्यान सांखळे पालिकेत सत्ता स्थापन करपाचो ह्या गटाचो मार्ग सोंपो जाला. मात नगराध्यक्ष पदाची संद कोणाक मेळटली त्या विशीं सांखळेच्या लोकां मदीं आतां उमळशीक वाडल्या. हे फावट नगराध्यक्ष पद बायलां खातीर राखीव आसा. भाजपा पुरस्कृत गटाच्या वेंचून आयिल्ल्या 11 नगरसेवकां मदीं 6 बायलांचो आस्पाव आसतलो. तरी रश्मी देसाय आनी सिद्धी परब हांची नांवां सद्याच्या घडयेक फुडें आसा. भाजप पुरस्कृत गटाच्या वेंचून आयिल्ल्या 11 नगरसेवकां मदीं 6 बायलांचो आस्पाव आसलो. तरी रश्मी देसाय आनी सिद्धी परब हांची नांवां सद्याच्या घडयेक फुडें आसात. दोगूय जाणां मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या खास मर्जींतलीं आसात. रश्मी देसाय हे अणभवी आनी ज्येश्ठ नगरसेवक आसात. ती दुसऱ्या फावट वेंचून आयला जाल्यार सिद्धी परब हांचोय भाजपा मदीं वजन आसा. ताका लागून नगराध्यक्ष पदाच्या कलेचेर तांची संद कोणाक मेळटली हें निश्चित जावंक ना. सांखळे आनी फोंडे नगरपालिका वेंचणूक ही पक्षाचेर आदारून नाशिल्ली तरी लेगीत भाजपान आपले हे जैत मिरयतना हो विचार कित्याक करूना. तांकां फक्त काँग्रेसीकूच बोटां दाखोवपाक कळटात काय कितें अशें म्हणीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उतरांचे फार पेटयले. मात जिखून आयिल्ल्या ह्या उमेदवारांक हांव परबी भेटयतां आनी फुडाराक गरजेची आशिल्ली उदरगतीची सगळीं कामां ते हातांत घेतले अशी आस्त बाळगिता अशेंय पाटकरान म्हटलें. कर्नाटकात भाजपाचें सरकार आयल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर ते कर्नाटकाचे सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान बेळगांवां शेनवारा आयोजीत केल्ल्या रोड शो वेळार सांगलें. ह्या वेळार ताच्या वांगडा गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत लेगीत हाजीर आशिल्ले. शेनवारा सांजे वेळार बेळगांवां उत्तर आनी आयतारा दनपारा बेळगांव दक्षिण मतदारसंघांनी आयोजीत केल्ल्या व्हडल्या रोड शोक सुरवात जाली. ह्या दोनूय रॅलींनी डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा भाजपाच्या उमेदवारांक जैतिवंत करचे असो उलो बेळगांवच्या लोकांक मारलो. नुस्तेमारी खात्या बेगीनूच सगळ्या प्रकारच्यो येवजण्यो आनी सेवांची म्हायती ऑनलायन दितली अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिली. ह्या खातीर नुस्तेकारांनी आपले सगळे दस्तावेज एका म्हयन्या भितर ऑनलायन अपलोड करपाचें आवाहनूय मंत्र्यान ह्या वेळार केलां. पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या मालपे वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. दुसऱ्या वटेन कुशीक नव्या राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्या कारणात थंय खणून दवरला. ताका लागून थंयच्यान यो वच करपी चालकांमदीं भिरांत निर्माण जाला. केन्ना सायड दितना एखादी गाडी जर भितून पडली जाल्यार व्हडलो अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून हो रस्तो सारको करून घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
देशात तशेंच गोंयांत लेगीत हेडपी सुण्यांचो आंकडो सध्या दिसान दीस वाडत चल्ला. सध्या हेडपी सुण्यांचो आंकडो 71,590 पावला आनी ताचेर नियंत्रण दवरप कठीण जायत आसा. वाडपी शारीकरण, अन्नाचो इबाड, कोयर ही कांय कारणांक लागून सुण्यांचो आंकडो वाडटा. सुण्यांचेर हल्लो करपी प्रकार आतां वाडपाक लागला, ताका लागून एकटे फिरप सामकें कठीण जालां. रातच्या टायमार लेगीत भोंवतलो जाल्यार ही सुणी फाटल्यान लागता. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून रस्ते अपघात लेगीत वाडपाक लागल्या. देखून संबंदीत प्रशासन, पालिकेन तशेंच ग्रामपंचायतीन ह्या विशीं पावलां उबारपाची सध्या गरज आसा. आयतारा सांजे कालांगूटच्या पोरबा वाड्यार सुकिल्ल्या तणाक अचकीत उजो लागलो. तण सुकिल्लें आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळाचेर येवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणे तरी मुद्दाम तणाक उजो घातलो असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. वास्को सड्यावयल्या कोयर ड्रंपा प्रकल्पा मुखार आशिल्ले गटार फाटली कितलींशींच वर्सां जाली उक्ती आसा. अर्दवट स्थितीन बांदून दवरिल्ले हे गटार आतां प्लास्टिकेन भरून व्हांवता. सरकारान कसले तरेची उदरगत केला असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. पावसान सगळी प्लास्टीक दर्यांत वतली तेन्ना पावसा पयलीं प्लास्टिकेन भरिल्लो हो गटार नितळ करचो अशी तांणी मागणी केल्या. वास्को बाजारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ह्या झाडाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. केन्नाय हें झाड मोडून पडपाक शकता. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची शक्यता आसा. बाजारांत आयिल्ल्या लोकांचेर ह्या झाडाचे कुडके पडटात. अचकीत हें झाड मोडून पडलें जाल्यार हाचो जापसालदार कोण? पालिकेन लक्ष दिवन हें झाड कापचें अशी मागणी वास्कोकार करपाक लागल्या. साश्टी म्हालांतलो बेतूल किल्लो हे एक फामाद पर्यटन थळ. मुखार साळ न्हंय आनी अरबी दर्याचो देखाव दिसता. छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्ल्या ह्या किल्ल्याचे जीर्णोद्वार जायत जाल्यार हांगाच्या पर्यटनाक चालना मेळपाक शकता. मात सध्या ह्या किल्ल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या.
गोयचो 88 वर्साचो म्हालगडो स्वातंत्र्य झुजारी गुरुदास कुंदे हाका गोंय, दमन आनी दीव स्वातंत्र्य झुजारी संघटनेचो नवो अध्यक्ष म्हणून एकमतान वेंचून आयला. तशेंच चडशे स्वातंत्र्य झुजारी जाणटेपणा संघटनेचें काम फुडें व्हरपाक तशेंच मार्गदर्शन करपाक तांचो म्हत्वाचो वांटो थारूं येता. ह्या खातीर बसके वेळार हो निर्णय जालो. तशेंच संदेश प्रभुदेसाय हे संस्थेचे सचीव म्हणून वेंचून आयला. संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेंत उशिराच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या कांय विधवांकां केंद्र सरकाराची पेन्शन थांबोवपाचो प्रश्न आनी हेर प्रश्नांचेर चर्चा जाली. सोमारा राजस्थानांतल्या हनुमानगडा लागसार भारतीय वायुसेनेचे विमान MiG-21च्या अपघातात 2 नागरिकांक मरण आयले जाल्यार एकलो जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात विमानाच्या पायलटाक किरकोळ दुखापत जाल्या. गोंयांत G20 परिशदेचो दुसरो टप्पो 9 मे सावन सुरू जावपाचो आसा. ह्याच फाटभुंयेचेर गोंय मनरिजवण संस्थेच्या आवारांत सध्या तयारेक नेट आयिल्लो पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या कांय रस्त्यांचेर सजावटीचें काम चालू आसा. त्याच बरोबर ह्या G20 परिशदेक लागून गोंयचे कांय रस्त्यांचेर बरे बरे नवे बॅनर्स त्याच बरोबर शोभितीकरणाचें काम नेटान चालू आसा. गोंयांत 8 आनी 9 तारखेक उटंगराचो पावस झडटलो. हवामान खात्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां येल्लो अलर्ट जारी केला. दोनूय दीस नेटाचो वारो व्हांवतलो. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून हे वादळ जे आसा ते गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंयांतूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान म्हटलां.